नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम न्यूजाक येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। 31 डिसेंबराक वागातोरात सनबर्न जावचो ना, मुख्यमंत्र्यान दिला आश्वासन, सांगता शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो। दोन वेगवेगळ्या अपघातात चौगांक आयले मरण। हडफड्या कार अपघातात 3 जाणांक जाल्यार गिरी जाल्ल्या अपघातात एकलो सोंपलो। जांकां शिकपाक जाय त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक दितले संस्कृताचे धडे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। सारमानस फेरी धक्क्याकडे वचपी रस्तो जाला जीव घेणो, रस्तो लेवल आनी रुंद करचो, थळाव्यांची मागणी। दक्षिण गोंयांत काँग्रेस तिकेटीचेरूच लढयतलो वेंचणूक। काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान दाखयली इच्छा, लोकूच लायतले म्हज्या नांवाची वर्णी, पक्ष श्रेष्ठीकडेन वचपाची ना गरज, एल्विसाचो दावो। दाबोळे माटवे वाठारांतल्या बायक दूषित करपी पेट्रोलियम कंपनी आड पुलीस कागाळ नोंद। वागातोर 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना, मुख्यमंत्र्यान तशें आश्वासन दिलां, अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगले। 31 डिसेंबर ही तारीख योग्य न्हय, थळाव्या लोकांच्या मागणी प्रमाण ही तारीख बदलची म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे ताणें मागणी केल्ली। कांय दीस आदी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सनबर्न रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो अशें म्हटिल्ले। आता शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो म्हणटा 31 डिसेंबर ही तारीख सनबर्न करपा खातीर योग्य न्ही, कारण 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती लोक प्रार्थने खातीर चर्चीन वता, ताका लागून समस्या निर्माण जाता। देखून आमदारान ही तारीख बदलची म्हूण मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केल्ली। ते प्रमाण 31 डिसेंबराक जावपी सनबर्न आता जावचो ना तशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला, अशें आमदार डिलायला लोबो उलयली। Sunburn should happen only in Anjuna Vagator Shapur. I think an ample place of Comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience जाता. जे आमचे बिझनेसमॅन आहा, लोकल बिझनेसमॅन आहा, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi वालो और आमचो रेंट अ कार, रेंट अ बायक, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफीट। न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर, न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर अलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्टेंट। म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय। सनबर्न वर्साच्या वर्सा आमच्या अंजुना वागातोर ह्या एरियान 28, 29, 30th जाता। सो आय थिंक दिस इयर 31st तेणी डिक्लेअर कितें केल्लें तेच्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर। सो आय ओनली वॉन्ट टू टेल की आमी ऑल माय अंजुनकार्स स्पेशली फ्रॉम दॅट एरिया अंजुना वागातोर कांयसो की 31स्टार आमी सीएमाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करून ताका सांगलेलें आहा आनी सीएम हॅज अश्युअर्ड की 31स्टार सनबर्न आसचें ना म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल ते 10 सोंपता, तेज्या उपरांत मागीर 2-3 वरां लागतात ते क्रावडांतल्यान ती ट्रॅफिक, इट इज अ टोटल ट्रॅफिक मेस। आनी 31st आमचे क्रिस्तांव भाव सगळे मिडनायट मिसाक वयतात। सो इट विल बी अ टोटल किओस। आफ्टर दॅट बिसायड्स दॅट आमचे थंयसर कितलेच रेस्टॉरंट्स आहात, हॉटेल्स आहात, धाकटी शेकां आहात। 31st is a night for them to have some business. आनी लोक हे गोरदेन 10-11-12 पासून उरतले जाल्यार आमच्या शेकांक कोणे बिझनेस मेळटले। सो कीपिंग ऑल दिस इन मायंड आय हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल सीएम and he has already assured me की 31स्टार हे सनबर्न आमच्या वागातोर एरियात जावचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान संतोष गोवेकार। ज्यो शाळा संस्कृत शिक्षकांची मागणी करतल्यो तांकां संस्कृत शिक्षक उपलब्ध करून दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सांखळे आयोजित सामुहीक गीता पठण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो।
इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी वांगडाच संस्कृत भाषेक हेडर घालून प्रोत्साहन दिवपाचो आमचो उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ज्या हायस्कुलात आमी म्हणटा की 10 भुरग्याच्या वयर जी भुरगीं संस्कृत शिकपाक सोदता त्या सगळ्या त्या भुरग्यां खातीर आमी स्कुलात कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर व त्या स्कुलात दिता, जेणे करून जी भुरगीं शिकोंक सोदता ती संस्कृत भाशे पासून वंचीत उरची न्ही. हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश ह्या भाशे बरोबर संस्कृत भाशाय शिकप ही गरजेची आसा. आतापर्यंत जवळपास 20 ते 22 स्कुलांनी आम्ही संस्कृत टीचर व कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर संस्कृत टीचर दिला आणि इन फ्युचर सुद्धा जी हायस्कुलां ते आमच्या कडेन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या कडेन संस्कृत टिचरा खातीर मागणी करतले. त्या सगळ्या हायस्कुलांक संस्कृत टीचर दिवपा खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आणि राज्य भाषा संचालनालय सातत्यान तयार आसा. आम्ही राज्य भाषा संचालनालयाच्या वतीन आमची मराठी, कोंकणी, संस्कृत या वेगवेगळ्या भाषांक परत एकदा आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर सातत्यान सदोदीत सहकार्य करीत आयिल्ले आसा. दुसरे वटेन गीता पठणा सारकिल्यो कार्यावळी शाळांनी जावच्यो अशें कुडचडेचो आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. पळयात. वालीसराज प्रोग्राम केलो आणि भुरग्यां भगवद्गीताचो जो भाशण आशिल्ले तांकां समजून दिलें की आज जर भगवद्गीता डेली वाचली जाल्यार तेंचे मनान परत प्रयोग जावन तेंच्या अभ्यासानूय बरे फरक पडटा. अशा भुरग्याच्या मतीन खूब भुरगीं आसली, 4000 भुरगीं आशिल्ली. मे बी असो कार्यक्रम स्कुलांनी घेवन फुडें जसो विचार आसा तो फुडें विचार बरे भशेन करून वचचो असो हो एक कार्यक्रम फुडें व्हरून दिवचो अशी विनंती केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सारमानस फेरी धक्क्यावेल्यान कार सरळ उदकान पडून 29 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव वचपाची घडणूक फाटल्या सप्तकांतल्या मंगळारा घडिल्ली. पर्यटकांक घेवन वचपी ह्या कारीचो चालक यतीन मयेकर हाका मरण आयिल्लें. ह्या फाटभुंयेर सारमानस फेरी धक्को रुंद करचो तशेंच उतार आसा तो लेवल करून नवो रस्तो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान जाता. थेट देवती आशिल्ल्यान गाडयो फेरीबोटीन भितर सरतना उदकांत पडपाच्यो घडणुको ह्या धक्क्यार वाडल्यात. ताका लागून रस्तो रुंद करचो तशेंच थंय स्पीड ब्रेकर्स अपघात जावचे न्हय म्हणून उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सारमानशेर आसा पळोवपाक गेल्यार हांगा जी आमी फेरीबोट चलता थंय खूब इन्सिडंट जाल्लेले आसा. सो हे इन्सिडंट एवॉयड करपा खातीर ते सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी तशेंच ते डेव्हलपमेंटल वर्क हांगा खूब आसा. ते डेव्हलपमेंटल वर्क वचना ही तुमकां धडा दिसता की मेन धडा वचपाक ते सायडीनसून आनी जेन्ना गाडयो येता ते सायडीनसून गाडयो येयली की ना तेंचो कंट्रोल जर ब्रेक फेल जायत डायरेक्ट भितर पावूंक शकता दर्व्यार. त्या खातीर गाडयो कंट्रोल करपा खातीर वयर हे आसा बस स्टॉप थंय एक जाल्यार थंय स्पीड ब्रेकर घालचो जेणे करून थंय जी स्पीड येता भुरगे थोडे कितें करता आपल्याक फेरी मेळपा खातीर स्पीडीन येता. जर तो हे ब्रेक फेल जालो तो डायरेक्ट वचूंक शकता. आनी एक जे राप आसा तो राप सिंगल आसा तो एक राप तर एक्सटेंशन 2 फेरी खातीर असो दोरी आनी जी सायड आसा दर्याची सायड आसा ती मातशी फुडें व्हरात. कारण आयज सपोज जर वर रॅम्प पळयत आनी रॅम्पाक सरावंडींग ऑफ 100 मिटर सुमार पळयत जाल्यार खंय तरी सामको डेंजरस आसा. इतलो डेंजरस आसा की हांगासर सपोज जर ब्रेक जर फेल जालो किंवा आयज गाडयो आसा त्यो ऑटोमॅटीक आसा ऑटो आसा आनी ती कशें आसा जब्ब करता सामको स्लोप आसलेले कारण ते आबूज जावन सुद्दां ते कंट्रोल लूज करूंक शकता आनी ते एक तर हांगासर स्टेशन आसलेले लोकांचेर मारूंक शकता ना एक तर डायरेक्टली भितर वचूंक शकता. सो आयज खंय तरी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आनी जो राप किंवा आनी कितें लागता पळय ते ऑथॉरिटीसांनी हेजेर एक तोडगो काडपाची गरज आसा. आमी ऑफिशियल न्ही सो आमी फुडें तुमचें कशें कितें करप हें आमी नको पूण खंय तरी लोकांक सेफ्टी दिवपाक जाय. आयज जे हांगासरल्यान जायते लोक वयता पळय ताका खंय तरी सेफ्टी दिवपाची गरज आसा. न्हू सगळे मया बिचोले सगळे आख्खे लोक हांगासून पास जाता तांकां ही सेफ्टी दिवची. जेन्ना घरांतून भायर सरता भुरगे आनी सारमांचेर असो इन्सिडेंट जाल्लो आसता अशें म्हणून तेंच्या आवय बापाक कळटा तेन्ना तेंचो आवय बापाचो जीव सदींच आपल्या धगधगता कित्याक हांगा सारमांचेर हे परिस्थिती तशी आसा. तेन्ना हो सगळो सीएमान आमचे भयमुक्त करपाचे हे सारमांचे वयले एक डेव्हलपमेंट करून ह्या लोकांक रिलॅक्स दिवपाची आनी हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करून तांकां R&D मिनिस्टरान दोगांनी येवन हे करून ह्या लोकांक एक सेफ्टी म्हणून दिवपाची जावं तांकां एक रिलॅक्स म्हणून दिवपाची हांव तांकां
हात जोडून नमस्कार करता की हे तुम्ही थंड विषय दिवं नाका. परत एकदा आनी केन्ना तरी इन्सिडेंट घडटलो आनी परत आमकां हांगासर येवन मिडिया कडेन उलोवचें पडटलें. हो टायम येवंक जायना म्हणून आमी तुमचे कडेन नमस्कार करता. मेन डिमांड आमचो हा वायडनींग करपाचें. मेन म्हटल्यार एक्सकवेशन करपाचें. म्हणजे हांगासून ही चट्टी आसा ती कंप्लीट ही चट्टी मारपाक जाय. म्हणजे हो एकूच असो धडो आसा, बाकीचो गांव सुद्दां सकयल आसा. म्हणटकूच हो एक धडो आसा. हो धडो सगळो कंप्लीट एक्सकवेशन एका लेवलाचेर येतलो. फाटल्या मंगळारा सारमानस फेरी धक्क्याचेर घडिल्ले एके दुर्दैवी घडणुकेत एका कार चालक तरणाट्याचो बळी गेलो. हे घडणुके उपरांत सारमानस फेरी धक्को परत एक फावट चर्चेत आयला. ह्या फेरी धक्क्यावेले सुरक्षेचो प्रश्न उपस्थित जाला. सारमानस टॉक ह्या न्हंय मार्गा वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी वाहनांची यो वच चालू आसता. मात सारमानस फेरी धक्क्याक कडलो रस्तो सामको अरुंद आनी थंय एक व्हडली देवती आशिल्ल्यान हो फेरी धक्को दिसान दीस धोक्याचो जायत आसा. फाटल्या कांय वर्सांत ब्रेक फेल वा हेर कांय कारणांक लागून कांय वाहनां थेट मांडवी न्हंयेत वचपाचे प्रकार घडल्यात. 15 वर्सां पयलीं तर सारमानस फेरी धक्क्या कडेन एक फेरीबोट बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. सारमानस फेरी धक्क्या कडेन वचपी देवती कापून रस्तो लेवल आनी रुंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या सारमानस फेरी धक्क्या कडेन सुरक्षेच्या नदरेन केन्ना उपाय योजना जातली ते फुडाराक दिसून येतले. मात सारमानस फेरी धक्क्या वयलो भंय दिसान दीस वाडत आसा. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान आपली इच्छा दाखयली. हांव लोकां भितर वावुरतां आनी तिकेटीचेर दावो करपाक म्हाका लोकांनीच फुडें काडला. तिकेटी खातीर म्हाका पक्षश्रेश्ठी कडेन वचपाची कसलीच गरज ना. लोकूच म्हज्या नांवांची वर्णी काँग्रेसी कडेन लायतले अशें एल्विसाचें म्हणणें. ना गिरीश कितें म्हणटा काम चालू कोणा खातीर काम चालू केला म्हणटा पार्टी खातीर ना. दीस इज नथींग न्यू. हांवें हाज्या पयलीं खूब फावटी सांगलां तुमचे जे फ्रेंड्स कलिग्स आसा मिडिया भितर तांकां सांगलां की आय एम ऑल्सो वन अमंग द कंटेंडर्स म्हणून. ओके एंड दॅट स्टील स्टँड्स. आय हॅव नॉट चेंज माय स्टान्स की आय एम नॉट अ कंटेंडर. आय एम अ कंटेंडर टुडे. आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण कोण कंटेंडर आसा. सिटींग MP आसा आनी बाकी खूब आसा. Now the primary objective is to first see that the party is strengthened. Okay, party strength मेळपाची आज गरज आसा because see, we are facing a second round of defection which have happened. So taking all these factors into consideration, I basically believe in strategizing so that the party wins. Now candidate कोण आसतलो आताच तुमकां सांगलां ऑब्झर्वरान candidate will be the party prerogative whom to declare and whom not to declare. But that doesn't stop me from saying that yes, I am a contender in the race for the Congress. I am with the people. I am with the people. काल सी आता कितें आसता merely because एक इलेक्शन लागीं पावलां आनी अप्रोचिंग इलेक्शनाक लागून हांव हे कॅन्डिडेटरा खातीर हांव ते लोकां मदीं वयता दॅट इज यू फॉरगेट दॅट इज नॉट एट ऑल. आय बीन देर. काल सुद्दां हांव काणकोणा म्हाका लोकांक आपयल्लो ते फिल्म सिटीक लागून. I made it clear that whatever Gram Sabha has decided has to be supreme. The people ask my guidance also. That they believe that I can give them advice, suggest to them properly. So तातूंत भितर जर एक पॉलिटिकल डेरिवेटिव्ह म्हणून जर लोक म्हाका पळयता that I am strong, could be a strong candidate for the Congress. So be it. What is wrong in that? Minorities have played a big role, historic role, and everybody is aware in the journey of the Congress party, and still it continues. That doesn't mean a majority community is not there. Now see, you have to take into account that majority community also has got fed up with the present dispensation. त्यांची 12 वर्सां जाली आनी जे राज्य चलता आतां राजकारण चलता आनी राज्य चलयता ज्या भाशेन ते चलयता people are not getting the benefit. So people approach people when they share with me. आतां हांवें तुका जॉब स्कॅमाचो तो इश्यू आयला म्हणून सांगला. Who gives us this knowledge? It is the people. The people tell us की बाबा अशें जाला पळया मरे मातशें. So they have a faith in us and we are trying to translate that faith of the people by going into a direct action against the government. So that is our role.
सो इन द प्रोसेस ऑफ दीस रोल करता करता जर लोक आमकां पळयतात दॅट यू आर अ गुड कॅन्डिडेट मटेरियल, आय एक्सेप्ट दॅट विल द पीपल शूड डिसायड दॅट पीपल्स ओपिनियन आसा, आय एम रेडी टू एक्सेप्ट दॅट. तुम्ही सेंट्रल लिडरा कडेन बी उलयल्यात टॉप हेच्याकडे आय बिलीव ऑन प्रिंसिपल, एक ज्युडिशियल प्रिंसिपल जो आसा, नो मॅन शॅल एस्पॉज इज ओन कॉज ऑर जज इज ओन कॉज. हांव तितूंतलो, हांव म्हजे खातीर म्हाका दिरे म्हणपाचे हितून भानगडेन पडचो ना. ज्या दिसाक तांकां कळटलें की लोकांचो ओपिनियन कितें आसा आनी इफ दे गो बाय पब्लीक ओपिनियन देन आय स्टँड अ व्हेरी स्ट्रॉंग चान्स. दाबोळे माटवे वाठारांतल्या बायक दूषित करपी पेट्रोलाच्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी एफआयआर थळावी पंच नीलम नायक हिणें वास्को पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केल्या. बांयच्या उदकाक उजो लागलो जाल्यार फुडारात व्हड भिरांकूळ अपघात जावं येता. ताचे खातीर अशा कंपनीचेर कारवाय करपाकूच जाय. सैमीक स्त्रोतां दूषित जाल्ल्यान लोकांचे उदका खातीर तशेंच थळाव्या सैमाचेर परिणाम जाला अशी माहिती नीलम नायक हिणें दिल्या. कंपनी आतां हांव नको खंयचे कंपनी थंय कितल्यो आसा त्यो इन्वेस्टिगेशन करपा जाय म्हणून PI कडेन आयला. त्या दिसा जेन्ना प्रॉब्लम घडलो तेन्ना हांवें इमिडिएटली आमचे PIक फोन केलो आनी ताणें विदीन नो टायम आपले पुलीस हाडून ते डेप्यूट केले. आनीक फायर आयलो, देन वी मेड ऑल द कंप्लेंट्स टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल, WRD, सगळ्यांक कंप्लेन केली आनी एवरीबडी केम देर आनी आपापली कामां केल्या. पूण आजून ताजो कांय रिपोर्ट मेळ्ळो ना आमकां. सो फाल्यां सकाळीं आत्तां हांव गेलें न्ही थंय बायकेन जाल्यार पळयल्यार 2 इंच सुमार प्रेशरान ते पेट्रोल प्रोडक्ट येता भायर. सो थंय लोकांच्या मदीं भंय आसा की समज हें जमनीन गेलें आनी खंय तरी उजो पेटलो जाल्यार आख्खो गांव पेटपाची शक्यता आसा. सो आय बिलीव इन आवर ज्युडिशरी, आमगेले पुलीस डिपार्टमेंटाक. सो आमी कंप्लेंट केले आयज की तुमी थरो इन्वेस्टिगेशन करा की ते खंयच्यान येता ते आनी हेजे रूट सोदून काडून ते इमिडिएटली बंद करा, ताकी आमचे जे गांवांत बांयो आसा थंय नाला व्हांवता, एज ओल्ड नाला तो वचून जुवारी टच जाला, तितूंतल्यानय बी ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट वता आनी ते जुवारीन मेळटा. फाल्यां सकाळीं आमगेली जे रेड स्पिसीस आसा तिसऱ्यो कालवां ते कितें आसा तेकाय बीन ते डॅमेज जावपाक शकता, मरपाक शकता. सो आय थिंक दॅट आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान इमिडिएट एक्शन घेवन हे कोण पे करता, मे बी आय डोंट नो वेदर इट्स अ पिल्फरेज काय खंय तरी पायपलायन लिकेज जाल्या, तेजी शोध करून ते इमिडिएटली बंद करचे. तेरेखोल फेरी धक्क्याचेर पर्यटकाची कार न्हंयत पडपाची घडणूक घडल्या. फेरी बोटींतल्या कर्मचाऱ्यांनी तशेंच ही घडणूक जाल्या तेन्ना थंय हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी मेळून कार न्हंयतल्यान भायर काडली. कारीत उत्तर प्रदेशाचो कार चलोवपी ड्रायव्हराचें नशीब बरें म्हणून तो साल्वार जालो. सारमांचेच्या घडणुके उपरांत ही दुसरी घडणूक. मानस हांगा कार न्हंयत पडपाची घडणूक हालींच ताजी आसतना शुक्रारा आनी एक कार फेरीबोटीच्या धक्क्यावेल्यान न्हंयत पडपाची घडणूक पेडण्यां तेरेखोल हांगा घडल्या. सांजेच्या सुमार 5:30 वरांचेर मूळ उत्तर प्रदेशाचो पूण गोंयांत भोंवडे खातीर आयिल्ल्या ध्रुव राकेश मित्तल हाची कार आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ल्यान ताची कार JA03W3962 थेट न्हंयत पडली. अशी कुशीक आशिल्ल्या लोकांच्या तशेंच फेरीबोट कर्मचाऱ्यांच्या लक्षांत ही बाब नदरेक येतकीच तांणी कार न्हंयतल्यान भायर काडली. नशीब बरें म्हणून ड्रायव्हर साल्वार. जीव वाटायल्ल्या खातीर ध्रुव हांणी फेरीबोट कर्मचाऱ्यांचे तशेंच थळाव्या लोकांचे उपकार मानल्यात. अभी मैं यहाँ से केरिम बीच पे हूँ, यहाँ से तीराकोल राइट से आ रहा था मैं इधर तीराकोल पोर्ट की साइड. तो मेरा गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल गया और पानी में गया. बट यहाँ पे जो लोग हैं जो फेरी ऑपरेट कर रहे हैं इन्होंने मेरा खूब मदद किया और अभी गाड़ी भी निकलवा दिया इन्होंने. इनका बहुत सपोर्ट रहा, इन्होंने मेरा जान भी बचाया बराबर. नमस्कार. ज्या पद्धतीने सार मानस हांगासर एक वाहन फेरी धक्क्यायल्यान उदकान गेली आणि थंयच्यान एक वाहन चालकाक मरण आयले. पूण सुदैवान आयज तेरेखोल केरी फेरी धक्क्याचेर अशीच एक घटना घडली. UPतले 2 पर्यटक तेरेखोल भागात गेल्ले आणि तेरेखोलांतल्यान ते केरये येवपाक फेरयेन येताले. आयज थोड्या प्रमाणात सुकती आशिल्ली त्यामुळे फेरी सकयल लागली. ताका धक्क्याचो अंदाज आयलो ना, त्या खातीर ती गाडी थेट उदकान तोल जावन पडली. पूण तशी कांयच इजा जाली ना. थंयचे जे कर्मचारी आपले फेरीबोटीचे कर्मचारी आशिल्ले, थळावे लोक आशिल्ले आणि पोस्टल पोलिसांनी हांच्या जोड पालवान ती गाडी भायर काडली. गाडयेन वाहन चालकय सुखरूप आसलो. ताच्या पयलीं ताची ते गाडयेन आवय आशिल्ली. आवय उतरून फेरी बोटीन गेली आणि हो गाडी
ल्हव फेरयेन हाडटालो पूण ताका अंदाज आयलो ना आनी तो धक्क्यांतल्यान सकयल कोसळ्ळो. पण थंय चड उदक नाशिल्लें, सुदैवान कोणाकूच कितें जालें ना. पूण अशी दुर्घटना घडची न्हू ह्याच्या खातीर सरकारान जे आपले फेरी धक्के आसा असुरक्षीत ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. बाणावले वेस्टर्न बायपास जंक्शन सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जाला. हांगा रस्त्याचे काम सुरू आसा. मात काम सुरू असताना सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान जी उपाय येवजण घेवपाक जाय ती कंत्राटदारान घेतिल्ली ना. ताका लागून हांगा अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केल्या. आज ज्या जाग्याचेर सैन जाल्यार तेणी पयसो हे बेत्याचे तेणी स्लॅबान पायला पोवन दवरलो आहा आनी मारगांव सावन ते हायवेचे सावन नावेली सायडीन कोण येता जाल्यार माश्या पासून दिसती पडना. हे पायलाट केला इतली वयर केला सो दुसरी सायडीन व्हेकल येता त्यो दिसती पडनाय. दुसरी म्हणून जाल्यार हे जाग्याचेर जे इल्युमिनेशन लायट्स आहाय त्यो लायट्यो ना हिंगा सारक्यो. आज आमगेल्या बाणाले गांवांत जर चोवपाक गेले जाल्यार हॅलोजनूय म्हणजे वयर लायट आहाय आमगेल्यो ते हाय मास्ट आहाय थिंगाच दुसरे खांबे आहाय लायट्यो म्हणजे एक जाग्याचेर नाक जाल्या पासून लायट आहाय. बट हे जाग्याचेर हिंगा गरज आहा लायटीची थिंगा एकूय लायट ना. दुसरी म्हणटाय ते तेणी हे ट्रॅफिक आयलंड बांदले आनी तांकां ते सोर्याचेर तेणी त्यो उब केलो आहाय ज्यो बेत्या सोरयो कॉन्क्रिटा यूज करताय त्यो. आतां एक्सिडेंट कितेंय कोण जावपाक शकता. सगळ्याक त्यो सोरी सारक्यो भाल्या भाशेन उब रावलो आहाय. सोरी तर हिंगा एकलो माश्या कितेंय जावन पड जाल्या पासून ते सोर्याचेर पडो तो साल्वार जावपाक शकता. पण सोर्याचेर पड जाल्यार ती सोरी तेज पोटां वचपाक शकता, तेज दोळ्यां वचपाक शकता, तेज गोमट्यां तोपपाक शकता. आनी सरकार सेफ्टी वीक येता तेन्ना कोरोनानी पयशे मोडटा ते इव्हेंट करपाक हिंगा थिंगा इव्हेंट मोडपाक. सो ग्राउंडाचेर एगेन तुमगेली सेफ्टी ना. तुमगेली ही पुलीस डिपार्टमेंटा गेली जे आज आमकां चॅलन इश्यू करताय तुमी आमी सेफ्टी तरी कंप्लायन्स दाखयना जाल्यार पब्लीक तुमी चॅलन इश्यू करताय हेल्मेट घायना जाल्यार तुमकां दिसना ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकू हो इश्यू रेज करपाकू तुमगेली हे इश म्हणून जॉब इश म्हणटा तुमकां आमकां हिंगा सेफ्टी ना ती. सो हांव सरकाराक मागोता आमगेले दुसरी लोकल ऑथॉरिटी पंचायताक मागोता आमगेले लोकल MLAकूय सांगोता हिंगा जात तितून बेगीन हे जे कितें जालो आहा म्हणजे हे आमगेलो डेंजरस सिट्युएशनाचेर तुमी दवरलो आहा त्या जाग्याकाचे आनी तेय कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी ओडीचो म्हणजे तेकाय ओडीचो तेका इंचाचे म्हणजे हे कित्याक फॉलो करनाचे तेगेली ड्युटी आसता हे सगळे सेफ्टी प्रोवायड करपाक. PWD नोकर भरती घोटाळ्याबाबत काँग्रेसीन दक्षता खात्यान कागाळ नोंदयल्या पूण अजून मेरेन तांची दखल घेवंक ना. देखून हो नोकर भरतीचो विशय सगळ्या पुराव्या सयत लोक आयुक्तान वतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. PWD नोकर भरती घोटाळ्याचो विशयाक काँग्रेस नेट धरतले. मंत्रिमंडळात बदल करून भाजप हो विशय दामपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान सांगले. Goa Congress is taking up the issue of the job scam in a big way, and the way the government of BJP led by Pramod Sawant has become the most corrupt government in Goa itself. It has played with the youth future itself, and there is a big scam and they are trying to whitewash it with the change of the minister in it from that. Congress party has complied to the vigilance about that thing, and now Congress party, there is no actions from the vigilance. Congress party will now go to the Lok Ayuktha regarding this same with details. And this is a serious issue, and Congress party demands that will approach the Lok Ayuktha with more evidences prove that there is a scam involved in it, and we demand, Congress party demand there should be strong actions among those people who is involved.
Specific issue of job scam has been raised in the PWD. Job scam are mainly PWD and various other departments. Of course, I have said this time and again. Staff Selection Commission, which was notified way back in 2019, has not been allowed to function. बाणावले वेस्टर्न बायपास रस्त्या कुशीक उडयल्ले कोयराचे प्रकरण निमणे मडगांवचे नगराध्यक्ष कडल्यान दिलगिरी व्यक्त. मात ही दिलगिरी व्यक्त करतना मडगांवचे जे कोणे कोयर उडयतात ते फुडाराक मुखार हाडटलो म्हणून ताची नाव घेनासतना शिटकावणी. मडगांव पालिकेन आपल्या ट्रकांतल्यान वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडयल्ल्याचे प्रकरण बरेच गाजिल्ले. निमणे हातून शुक्रारा पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलगिरी व्यक्त केली. ही दिलगिरी व्यक्त करताना हे जे कोयर उडोवपाचे कांड केले ते खंय दिंडीक लागून शार नितळ केल्लो कोयर रस्तो कंत्राटदाराचे परवानगेन उडयल्लो म्हूण नगराध्यक्षाचे राजाव. हांवें एकच कारणाक लागून तांचे कडेन परमिशन मागलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की बिकॉज ऑफ दिंडी आनी ओन्ली फॉर 10 days. हांव तेंय सांगता थ्रू आउट उडोवपाचें न्ही, ओन्ली फॉर 10 days. कारण दिंडेचे दीस आशिल्ले आनी मडगांव सगळे गोंय आख्खे गोंयचे वेगळे भागांतले लोक दिंडेक लागून मडगांव येतात. आनी रोडार जें पयलें आमी रोटेशनाचेर ऑनरेबल हायकोर्टाचेर आयचे म्हणून आमी खंय उडोवपाक मेळना कचरो म्हणून सगळे रोडार बी आशिल्ले पळय त्या दिंडे निमित्तान दिंडेक जेन्ना आख्खे गोंयचो लोक येतलो हे मडक क्लीन जावचे त्या दिसांनी फक्त ते जे कावन्सिलर आमचे काम करता रोटेशन आमचे वता पळय तेंगे लेबर ते क्लिनींग जावनी आनी रोडार माती बी आशिल्ली ती व्हरपाची इतलेच प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान तांकां मातशें हर्ट जालें म्हणून हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांवें तें लिफ्टूय करपाक लागलें. आज सांगवेळ म्हळ्यार सगळें टोटल क्लियर. आतां पोल्युशन बोर्डान कंट्रोल हें केलां नोटीस येवनी मागीर पळय. हांव कोणाक प्रत्येकान आपली ड्युटी केल्या न्ही पब्लीक पोल्युशन बोर्डाक कंप्लीट करता तांचे ऑफिसर येवपाची इन्स्पेक्शन तांचेंय काम आसता. नगराध्यक्षान दिलगिरी व्यक्त केली खरी, मात मडगांव शारांतूय कोण कोण कसलो कसलो कोयर उडयतात ते फुडाराक उक्ताडार हाडटलो म्हूण ताची शिटकावणी. पूण थोड्या दिसांनी कळटलें चिकनाची गार्बेज खंयच्यान येता, बोकडेची मुंडी खंयच्यान येता, बार्बीची केस खंयच्यान येता हें थोड्या दिसांनी तुमच्या मुखार दवरता मरे. हांवें लास्ट टायम एक तुमकां सांगिल्लें लक्षांत आसल्यार पळयात. आख्यान जो म्हजे वांगडा रिंग रोड आसा पळय हे रिंग रोडार गाडी भितर एक मनशाक हांवें धरिल्लो. हांव पळय आज परती रिपीट करता. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. रस्ते अपघातांचो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 12 वरांत 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 4 मरण आयलां. हडफड्या जाल्ल्या अपघातांत 3 जाणांक जाल्यार गिरी म्हापशा जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. गोंयांत रस्ते अपघात वाडतूच आसात. हरफड्यात 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 3 जाणांक मरण आयले. 3 पर्यटक रस्तो हुपून आपल्या गाडये कडेन वताले. इतल्यान वेगान येवपी दुसऱ्या गाडयेन तांकां नेटाचो धपको दिलो आनी गाडी नाल्यांत वचून पडली. त्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयले आनी एकल्याचेर उपचार सुरू आसा. जाल्यार पोलो कार चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली. हॉस्पिटलांत भरती केल्या उपरांत ताका मरण आयले. तशेंच गिरी म्हापशा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी आत्ताक सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांना हाय, मी धनश्री. अर्थात ब्रँडचं नाव